नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गांवांतल्या हॉस्पिटलांनी सदच्या कोयरा वांगडा वैजकी कोयर उडोवप करपाक जाय बंद। ताचो जय वैजकी कोयर म्हूण लावचो विलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली सुचोवणी। लासपाचे आदींच राजकी पावड्यार नरकासुराक पेटलो उजो। नरकासूर प्रथे आड धवळीकारान केल्ल्यो स्टेटमेंटाक पर्यटन मंत्र्यान घेतलो आक्षेप। नरकासूर लास्टच्या आदीं पेटयले बंडखोर आमदारांच्या पुतळ्याक उजो, सांगता उत्तर गोंय काँग्रेस फुडारी विजय भिके। बोंडला वन्यजीव अभयारण्याच्या मास्टर प्लॅनाक मेळ्ळ्या तत्वीक मान्यताय। मुखेल वन्यजीव वार्डान संतोष कुमारान दिली म्हायती। काडून उडयल्ल्या फोंडेच्या पोस्टमनांक परतून घेतले कामार। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान दिले आश्वासन। काणकोणांतल्या सुमार 1800 विद्यार्थ्यांक फाटल्या 3 सप्तकां सावन मेळूंक ना मध्यान आहार। अर्थीक तजवीज लागून आप मजत गटांत ऑक्टोबर सावन बंद दवरची सेवा। आता पळया खबरो विस्तारान। देशान गोंयान कोयर वेवस्थापनात 1 नंबर करपा खातीर पंचायतीन सहकार्य करचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। बऱ्याचशा पंचायतींनी थळावे लोक कोयर रस्त्याच्या कुशीक हाडून उडयतात अशें दिश्टी पडटा। लोकांनी ह्या कोयराचो विलो योग्य तरेन लावचो अशें तांणी म्हणलां। आपली पंचायत स्वच्छ कशी उरतली हाच्या खातीर भर दिवपाक जाय। आमी बरेचशे फावटी पंचायत आवारांत स्वच्छता उरता बट ताका कनेक्ट करपी स्टेट हायवे हाजेर हाडून कचरो भायलो उडयतात। त्या खातीर तोय उडोवचो न्ही म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो। पुराय देशात स्वच्छतेच्या बाबतीत गोंय हे दुसऱ्या नंबराचेर पावल आसा। म्हणजे मध्य प्रदेशाच्या उपरांत गोंय राज्याचो नंबर लागता। बट तो 1 नंबर मेळपा खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे आपल्या पंचायतीत कचरो आपल्या पंचायतीच्या शिमेरी उडोवचो न्ही किंवा तो गॅदर करून एखाद्या आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक आसतले किंवा आमची MRF फॅसिलिटीज आसतले हाज्या कडेन उडोवचो, हाजेर भर दिवचो। आता बातमी नरकासुराची। गोंयान फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सुरू आशिल्ली दिवाळीच्या फांतोडेर नरकासूर दहनाची प्रथा बंद करून नरकासुराचे उदात्तीकरण आनी बंद करचे अशी मागणी करून वीज मंत्री आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी दिवाळे आदीं सरकाराच्या पावला कडेन फुगोटी फोडल्यात। हाचे कारण म्हळ्यार गोंय सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयानूच ह्या फावट नरकासूर वध सर्त आयोजीत करून लाखांनी रुपयांचे इनाम दवरला। ढवळीकाराच्या ह्या वक्तव्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी खर आक्षेप घेत नरकासूर दहन ही गोंयची संस्कृती अशें म्हटलां। पळोवया दहनाच्या पयलींच्या राजकारणात खवदळ घालपाक लायिल्ल्या नरकासुराची काणी। गोयच्या दिवाळे दिसाची फातोड जाता ती नरकासुराच्या अकराळ विक्राळ पुतळे जळोवन। गोंयांत ही परंपरा फाटली कितलीशीच वर्सां सुरू आसा। म्हण कोरोनाच्या 2 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या बंधनमुक्त दिवाळे मुखार पुराय गोंयांत सध्या मिशन नरकासूर चालू आसा। वॉर्डा वॉर्डांतले तरणाटे आपलो नरकासूर चडांत चड भिरांकूळ दिसपी कसो जातलो हे खातीर त्रास काडीत आसात। पूण ह्या सगळ्या बोवाळांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी ही प्रथा म्हळ्यार नरकासुराचें उदात्तीकरण करप आसून ती बंद करपाक जाय आनी राजकी फुडाऱ्यांनी नरकासूर करपाक डोनेशन दिवप बंद करचें अशें विधान करून सरकाराच्याच पावला कडेन फुगोटी पेटयल्यात। सगळ्यात पयलीं नरकासूर प्रथा बंद करपाक फुडें सरलो तो सुदीन ढवळीकार। म्हाका दिसता एकूच मंत्री आसा आज आनी आमदार आसा जाणें वायट प्रथा 2002 बंद केल्यो। जे नरकासुराक डोनेशन दिवप, नरकासुराची स्पर्धा आयोजीत करप ह्यो सुदीन ढवळीकारान गोंयांत पयलीं बंद केल्या। कारण हातूंतल्यान बऱ्यो गोश्टी कांयच ना। भुरगे कितें करता हें आमी दोळ्यांनी पळयना आनी त्या खातीर हे भुरग्यांक राखप हें आमचें कर्तव्य आसा। हे नरकासूर मुखार काडून
आमी नाका आशिल्ले नरकासूर तयार करता अशें म्हणटा. हांवें रिक्वेस्ट करता सगळे पॉलिटिशियनां की एकदां तरी हाजेर सिरियसली विचार करचो आनी हे जी प्रथा आसा नरकासुराची ती बंद करची. खरें म्हळ्यार गोंय सरकारानूच हे फावट नरकासूर वध सर्त आयोजीत केल्या आणि ह्या सर्तींतल्या सर्वोत्कृष्ट नरकासुराक पयले इनाम 2.5 लाख, दुसरे 1.5 लाख आणि तिसरे इनाम आसा रोख 1 लाखाचे. जाल्यार सर्वोत्कृष्ट श्रीकृष्णा खातीर इनाम आसा 35,000 रुपयांचे. ह्या सर्तीची म्हत्वाची अट म्हळ्यार श्रीकृष्णान जे तरेन नरकासुराचो वध केलो तो प्रसंग आसूकूच जाय आणि नरकासुराची उंचाय 12 फुटां परस कमी आसपाक फावना. इतले सगळे नियोजन पर्यटन मंत्रालयान केल्ले आसतना साहजिकपणान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी धवळीकराचेर थोमण्यांचो शिवर केला. Today we are saying as a part of tourism activity, let us showcase how Deepavali happens in Goa. आणि ताच्या खातीर समज एक इव्हेंट आसा तो इव्हेंट आमी सगळे देशाभर इंटरनॅशनली आनी नॅशनली लेट ट्युरिस्ट अंडरस्टँड हाऊ वी गेट दीस कल्चर. आमी कितें करतात रातचो एक इव्हेंट भुरग्यां खातीर जाता. आय वूड कॉल इट अ इव्हेंट आमी भुरगेपणान केल्या, तुमी केल्या, सगळ्यांनी केल्या. ताजेर आज राजकारण तरी कोण तरी करूंक सोदता म्हाका दिसता बरें न्हय. समज नरकासूर आमी समज एक इव्हेंट ते आउट ऑफ दिपोत्सव नरकासुराचो एक आसता ते देशभर खंयच जायना. जातकर मागीर कितें करता, जातकर आमी ते नरकासुराचो वध करता, मागीर कारीट खाता. कारीट खातकर मागीर आमी ते गोड फोव खातात, नातात धुतात सगळे जातकर मागीर आमी ताजे गोड फोव खातात. ताच्या खातीर वायटाची आमी काबार करून बरें आमी हाडलां. हातूंतल्यान दिवाळी साजरो जाता. हें कल्चर आमी लोकांक दाखोवंक सोदता. पुतळो करपा खातीर लागपी सामान आनी खावपा जेवपाचो खर्च मतींत घेतलो जाल्यार एक सादो सरळ नरकासूर उण्यांत उणो 1 लाख रुपयांक पडटा अशें मेकिंग ऑफ मिशनाचे कार्यकर्ते सांगतात. पुराय गोंयांत अशे सुमार 3 ते 4 हजार व्हड नरकासूर दिवाळेच्या फांतोडेर जळयतात अशी माहिती मेळ्ळ्या. ल्हान ल्हान नरकासूर तर इतले जातात की ते कोण मेचपाच्या भानगडीकूच वचनात. ते खातीर ढवळीकारान जरी म्हटलें तरी आमी ही प्रथा अशीच सुरू दवरतले ह्या मतार तरणाटे मात ठाम आसात. आमचें म्हटल्यार आतां कितें वार्षिक ही परंपरा ती आमी जपता. कितें आतां आमी अशी नवी अशी सुरवात करूना. आमच्या ग्रुपाक त्रिसोमलाच्या जाल्यो 22 वर्सां. तेज्या पयलीं हो नरकासूर चालू आशिल्लो. तेन्ना आमी नाशिल्ले, एक टायम जल्मूय नासले, मात भुरगे आसले तेन्ना. सो कित्याक ही परंपरा जी आमच्या वाड्या वयल्या जाणट्यांनी चालू केल्या ती आमी हांगा कंटिन्यू दवरिल्ली आसा. वार्षिक ते आतां कृष्णान वध केला म्हणटकच आमी तेजे सकाळी दहन करता. आमचें कितें म्हणणें हेजें तें बंद जावपाचें अशें कांय ना. कितें नरकासूर हो पयलींच्यान चालू आहा आमचो आनी तें सगळें करत येयला. तेका लागून आमी दिवाळी साजरो करता. आमी ते रावण लासयता थंय ते भायल्या राज्यान आमी आमी नरकासूर करता ते तोच लासून आमी दिवाळी उत्सव आमी हे करता. मंत्री ढवळीकार हांच्या मता प्रमाण नरकासूर दहन हिंदू संस्कृतीत बसना. गोंयांतल्या सनातन संस्थेचो लेगीत नरकासूर दहनाक पयलीं सावन विरोध आशिल्लो. पूण ही धार्मीक कारणां मातशी कडेक दवरली जाल्यार उपाट दुडूक खर्च जावपी आनी हिसपा भायर प्रदूशण करपी ही प्रथा बंद करची आसत जाल्यार ते खातीर सामाजीक प्रबोधन जायच. नेम आनी कायदे करून अश्यो प्रथा तत्काळ बंद करप शक्य ना हें तितलेंच खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी पक्षपांत करून भाजपांत प्रवेश केलो. आपलो आंकडो आनी बळगें वाडोवपा खातीर भाजप खंयच्याय पावड्यार वचूंक शकता हें तांच्यांनी दाखोवन दिलां. मतदारांनी भावार्थान आमदार वेंचून काडलो, मात आमदारांनी मतदारांचो विश्वासघात आनी पक्षपांत करून भाजपाक सामील जाले. ह्या विश्वासघातकी लोकांक धडो शिकोवपा खातीर देव बोडगेश्वराच्या आंगणांत आयतारा तांच्यो प्रतिमा लासून करनिशेध करतले अशी म्हायती काँग्रेसीचे फुडारी विजय भिकेन दिली. शुक्रारा म्हापशा हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. 2017च्यान आसता आनी तो रिपीट परत 2022 जालो. हेचे कारणीभूत कोण आसा आनी कितें आसा, कितें तरी स्टार्ट करपाक जाय ज्या जाग्यार अशी गजाल परत घडची न्हू. आनी जनता एकूच असो आहा तेंच्या आवाजाचेर जनता हेचेर दिवंक शकता. तेन्ना हो जो प्रोग्राम आसा शॉर्ट आमी म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी आमी फॉर्म केला सगळ्यांनी मेळून. आनी त्या हेका 23rd ज्या दिसा आमी नरकासूर आमी हे करता दहन करता जावं त्या दिसा 23rd
आमी 11 सकाळी जे आमचे बोडगेश्वराचो हे आसा जो रोड आसा थंय शेतान आमी तेचे दहन करतले आनी त्या हेका हांवें खुबश्या लिडरांनी कॉन्टॅक्ट केलो. बाबसा MP सारदीन येतलो, MLA येतले, आमचे बाकीचे जण आमचे आमदार ओपोजिशन आसा, सोशल वर्कर्स आसा, खुबशे जाण आमकां विचारतात आनी बाकीचे कोण आसा तांकां हांव अपील करता की त्या दिसा तुमी येवचो, तुमचो राग आसा तो तांकां दाखोवपाक जाय. कारण हे कितें इलिगॅलिटीज जाल्यात, हे आमदार जे निवडून येयल्यात ताका लोकांनी निवडून हाडल्यात आनी तेन्ना त्या आमदारांनी एक तर अशी परिस्थिती हाडपाक जाय की तांकां चिंतूंक जाय की हेच्या फुडें तुमी निवडून येवचें ना, सोडून दी, आतां खंय वयता थंयसर तकली घालून काम करचें पडटलें तांकां. अशी परिस्थिती निर्माण करतले आमी. गोंय रान खात्यान केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाक सादर केल्ल्या बोंडला वन्यजीव अभयारण्याचे मास्टर प्लॅनाक तत्वीक मान्यताय मेळ्ळ्या अशी माहिती मुखेल वन्यजीव वार्डन संतोष कुमार हांणी दिली. मास्टर प्लॅना प्रमाण प्राणी संग्रहालय खातीर पिंजऱ्याचे नवे ओरिएंटेशन करपाचे आसा आनी वन्यजीव अभयारण्यात अपग्रेडेशन येवजणेचे हातांत घेतले. प्राणी संग्रहालयांत वागांची जोडी हाडपा खातीर रान खातें जनावरांची आदान प्रदान करतले. प्राणी संग्रहालयांतल्यान भारतीय बायसनाची जोडी दिवपाच्या बदलान नागपुरांतल्यान वन्यजीव अभयारण्यांतल्यान वाग हाडटले. त्या भायर प्राणी संग्रहालयांतल्यान हिपोपोटमस आनी रानदुकर हांची जोडी हाडपाची खात्याचो विचार आसा अशें बुधवारा सोंपिल्ल्या वन्यजीव सप्तका वेळार उलयतना कुमार हांणी सांगलें. पोस्टमॅनांक तांच्या शिक्षणीक पात्रतायेचेर परते कामाक घेतले अशें आस्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान दिलें. शेनवारा जाल्ल्या नियुक्ती पत्रां वाडपाच्या कार्यावळीत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो. फाटल्या कांय दिसांनी फोंडेच्या पोस्ट ऑफिसांतल्या कंत्राटी पोस्टमॅनाक कामावयल्यान काडून उडयल्ले. ह्या घडणुके उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. पूण ताका तोच पोस्ट जायो अशें तरेचें हें चलता. तांकां खंयच्या पद्दतीन ज्या पोस्ट अवेलेबल आहा त्या पोस्टांची म्हणजे एज पर क्वॉलिफिकेशन ते टेम्पररीज घेतले न्ही ते नियर बाय एडजस्ट सगळ्यांक करतो. तुमचे सगळं पोस्ट मास्टर जनरल सगळे गोंयकार आतां दिले ते सगळे गोंयकार. थँक्यू. फाटल्या 3 सप्तकां सावन काणकोण तालुक्यांतल्या सुमार 1800 वयर शाळेच्या विद्यार्थ्यांक मध्यान आहार मेळूंकच ना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या शाळांनी आदी मध्यान आहार दिवपी आप मजत गटांत अर्थीक प्रस्नाक लागून 1 ऑक्टोबर सावन ही सेवा बंद उडोवची पडली. देखून गांव डोंगरी, खोतीगांव आनी खोला वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ही समस्या बेगीनच्या बेगीन सुटावो करपाची मागणी केल्या. ब्युटी सलूनांनी आनी चिकनाच्या दुकानांत आतां शुल्क फारीक करचें पडटलें. केंसांचो कोयर तशेंच कोंब्याच्या पिसांचो कोयर आनी हेर कत्तलाचो कोयर एकठांय करून विलो लावपा खातीर शुल्क भरचें पडटलें.
गोयकोर वेवस्थापन महामंडळाचो GWMCन बायोमेडिकल वेस्ट प्रकल्पा कडेन दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. आणि हातूंतले विशेष करून जे मुद्दे आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटान डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्सात मांडले तितूर आमी म्हणटा की स्किल डेव्हलपमेंट आसतले एनकरेज स्टार्टअप आसतले की त्याच बरोबर उरलेले सगळे इफेक्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट आसतले. ह्या सगळ्या मुद्द्याचेर तुम्ही भर दितले आणि आपलो गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुम्ही मदत करतले. आमकां सगळे बाबतीत त्यांनी जे मुद्दे मांडलेले आसात जवळपास 12 मुद्दे सुमार मांडल्या. हे 12 मुद्द्यांचेर तुम्ही जाय जाल्यार डिटेलांस हे तुमकां मेलाचेर धाडून दिले वयतले. प्रत्येक डिपार्टमेंटाकडे तुम्ही कम्युनिकेट करून तुम्ही त्या मुद्द्यांचेर स्टडी करात, तेजेर परत गावात चर्चा करात, ग्रामसभेत चर्चा करात, पंचायतीच्या पंचांच्या मिटिंगेन डिस्कस करात आणि कशा बऱ्या पद्धतीत इम्प्लिमेंट करूंक शकतले ताज्या खातीर आमी कितें करपाक जाय हाजेर तुमची चर्चा जावप गरजेचें आसा. आमी जे निवडून येयल्या हे गांवा खातीर निवडून येयल्या. ही जर भावना आमच्या तकलेंत आसत जाल्यार निश्चितरित्या आमी खूब बरें काम करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. वोकल फॉर लोकल संकल्पनेक तेको दीत गोंयकारांनी दिवाळीच्या परबे खातीर गोंयच्या आप मजत गटांनी तयार केल्ल्यो फराळ तशेंच गोंयच्या कलाकारांनी तयार केल्ले आकाश दिवे आनी हेर साहित्य विकत घेवचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. गांवगिऱ्या वाठारांत वेगवेगळे जिनस तशेंच दिवाळेक लागपी हेर साहित्य ह्या दुकानदारांकडल्यान विकत घेवन तांच्या वेवसायाक हातभार लावचो अशें मुख्यमंत्र्यान स्वयंपूर्ण गोंया विशीं शेनवारा घेतिल्ल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आवाहन केला. वोकल फॉर लोकल या विशयाचेर जो आमचो स्वयंपूर्ण गोवाक पूरक दिवपी हो काम जे वोकल फॉर लोकल ह्या कार्यक्रमांतल्यान करता. कारण वोकल फॉर लोकल हे सगळे म्हणटा आसतना आमी आतांच दिवाळी येता आणि दिवाळीच्या निमित्तात जशें डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स हांणी सांगले की आमच्या लोकल गोंयकारांनी तयार केल्ल्या प्रॉडक्टाचेर आमी भर दिवचो. जावं तो आकाश कंदील, जावं ती पणट्यो आसतल्यो किंवा जावं ते फराळाचें साहित्य. गांवांनी आमच्या खुबशा सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आपल्या परीत वेगवेगळे कडेन स्टॉल लायल्या. त्या खातीर आमी जर तांकां ते विकत घेवन तांकां मदत केली आसत जाल्यार खऱ्या अर्थात आमी स्वयंपूर्णते कडेन वयतले. हे सांगता आसतना आमची स्पेशल स्कूल्स जी आसात मागीर केशव सेवा साधनेची स्कूल्स आसतले, लोकविश्वास प्रतिष्ठानचे स्कूल्स आसतले, हांच्यांनी तयार केल्ली ग्रिटींग कार्ड, हांच्यांनी तयार केल्ल्यो पणट्यो, हांच्यांनी तयार केल्ले आकाश कंदील तांच्यांनी वेगवेगळे कडेन विकत दवरलेले आसा. भले तो मातसो म्हारग सुद्धा जालो आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी तो विकत घेवचो आणि सगळ्या जाणांक तांकां सपोर्ट करचो जेणे करून आमी लोकल प्रॉडक्ट जो आसा हो प्रमोट करता. ताज्या बद्दल आमी वोकल आसा. त्या खातीर इवन दो आमी म्हटलां की आमकां लागपी फुलां हांव सदांच उलयता ती आमच्या लोकल तयार जावची आणि खूप मोठ्या प्रमाणात ती तयार जावपाक लागल्या. त्या खातीर वोकल फॉर लोकल ह्या कार्यक्रमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी हाजेर मोठ्या प्रमाणात भर दिवचो आणि हे सगळे प्रॉडक्ट दिवाळीच्या निमित्तात आमी खरेदी करूया आणि आमच्या लोकल सगळ्या शेतकरी, फुलकार आसतलो, हँडीक्राफ्ट तयार करपी आणि आकाश कंदील तयार करपी ह्या सगळ्या जाणांक आमी मुद्दामून तांकां सपोर्ट करूया. तुमच्या आमचे जिवीत सुगंधी करपी अशे बरेचशे हात आणि चेहरे आसात जांचेर चडशे फावट उजवाड पडना. आयज आमी तुमकां अशाच एक चेहऱ्याची वळख करून दिता जाणें फाटलीं 30 वर्सां आपल्या अपंगत्वा कडेन 2 हात करीत मनशाचें जिवीत सुगंधीत केलां. पळोवया बोरयेच्या राजेश नायकाची काणी. सकाळी फातोडेर रानात वचप आणि ल्हवू ल्हवू तरेन जायांच्यो कळयो काडून घरा हाडप. घरा हाडिल्ल्यो कळयो गांथप आणि मागीर गांथिल्लो झेलो रस्त्यार विकपाक बसप. बोरयेचो राजेश नायक फाटलीं 30 वर्सां हेंच काम करीत आसा. ल्हान आसतना राजेशाक टायफॉयडाचो जोर आयलो आणि तो 2 पायांनी जल्मभरा खातीर दुबळो जालो. घरची परिस्थिती सामकी गरिबीची आशिल्ल्या कारणान आवयन ताका एक दीस फुलां विकपाक रस्त्यार बसयलो आणि तेन्ना सावन पोटा पाणया खातीर राजेशाची ही दिसपट्टी जीण जाली. घरा कडेन कमोवपा साधन कांय नाशिल्लें म्हणून ताका आईन फुलां हाडून दिली. हांवूय तेन्ना ल्हान सामको 8-10 वर्सां अशें कितें तरी आशिल्लो. तेन्नाच्यान तो साईबाबा देवा कडेन फुलां घेवन बसपाक लागलो.
आतां जाली जवळ जवळ एक 30-32 वर्सां तो फूल विकता. तो आमचो फॅमिली बिझनसच जाला. जुलै ते ऑक्टोबर हो जायांच्या फुलांचो हंगाम. ह्या 4 म्हयन्यांच्या कमायेचेर राजेशाचो दिसावडो सुट्टा. भावाक जाता ते तरेन मदत करता आनी आपलो चरितार्थ चलयता. खरें म्हळ्यार 100% विशेषांगी आशिल्लो दाखलो राजेशा कडेन आसा. तो लेगीत ताका खूब जाणांच्या पांया पडून घेवचो पडला. पूण खासा क्षमतेच्या मनशां खातीर सरकाराच्यो इतल्यो येवजण्यो आसून लेगीत फकत दर म्हयन्याक मेळपी इल्ल्याशा अनुदाना शिवाय राजेशा मेरेन एक्कूय येवजण पाविल्ली ना. गव्हर्मेंटाच्यान घरा कडेन मनीस सुद्दां येता अशें आहा तशें आहा म्हणून. पूण एकदां येता आनी वयता, मागीर आनी परत ते तोंड म्हणटे दाखयत ना. तेजे कडल्यान भरपूर फावटी मेडिकल सर्टिफिकेट सुद्दां येयल्ली GMCची 100% हँडिकॅप म्हणून. तेजे फाटल्यान तेणी कोणें कांय चवकशी करूना. हांवें विचारल्यार आमचे फोनूय घेयना. सो आमी चड हेंच करूना म्हणून. आपल्याक सरकारी येवजण्यांचो फायदो मेळूंक ना हाचे राजेशाक काडी भर लेगीत दुख ना. ताणें ताजी सुगंधी वाट सोदल्या. फकत ताजे खातीर जायो अश्योच फुलपाक जाय आनी सदांच बहरपाक जाय. गौरेश सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. देशातल्या तरणाट्याक रोजगार दिवच्या हेतान शेनवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रोजगार मेलाचे उक्तावण केलें. पयल्या पावड्यार ह्या मेळाव्यांतल्यान 10 लाख नागरिकांक रोजगार दिवपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या अशें प्रधानमंत्र्यान म्हळां. रोजगार मेलाचे उक्तावण केल्या उपरांत देशभरातल्या 75,000 तरणाट्यांक आयज वेगवेगळ्या नोकऱ्या विशीं नियुक्त पत्रां दिवपाची कार्यावळ वेगवेगळ्या राज्य सरकारान घडोवन हाडिल्ली. गोंयांतूय ह्या रोजगार मेळाव्या वरवीं नियुक्त पत्रां दिवपाची कार्यावळ जाली. जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय माध्यमांतल्यान आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत आशिल्ल्या रोजगाराच्या संधी विशीं लोकप्रतिनिधी तरणाट्यांक म्हायती दिवन तांकां रोजगार उपलब्ध करून दिवचो अशें म्हणलां. हाचोच एक भाग म्हूण गोंयच्या 25 तरणाट्यांक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत नियुक्त पत्रां दिल्या. आज भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है. ये कड़ी है रोजगार मेले की. आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है. बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो. इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है. आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ती पत्र सौंपे जाएंगे. गोंय सगळ्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सगळें करता आसतना स्किल्ड एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीतूय बी आमी कमी उरचे न्ही. आमच्या तरणाट्यांक म्हणजे IIT पासून IT पर्यंत हे सगळे भुरगे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंटा खातीर अपस्किलिंग, रिस्किलिंग हे ओरिएंटेशन प्रोग्राम आमी ऑलरेडी सगळ्यांच्या बरोबर सुरवात केल्या. हांव मुद्दामून रिपीट करता, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरात 2 लाख ऑपॉर्च्युनिटी अवेलेबल फुडल्या 5 वर्सांक आसा. ताचो फायदो आपल्या ग्रामपंचायतींतल्या भुरग्यांनी कसो घेवचो. एज अ लिडर
म्हाका दिसता पंचायतींतलो आपूण लिडर आसा, म्हणजे पंच सरपंच किंवा हे म्हणून आपली जबाबदारी त्या कडेन एंगेज आपूण कसो करून दितलो हाजे तुमकां जो सपोर्ट जाय तो CMO ऑफिसा कडल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटलो हेजी हांव खात्री दिता. आनी आमी सगळे जाण जर मेळत जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण सगळ्या बाबतींत जातलें हाजी खात्री बाळगिता. फोंडा नगरपालिकेन 3 वर्सां उपरांत घरपट्टी आनी वेवसायीक परवान्यांच्या करवाडीक काँग्रेस पक्षान खर विरोध केला. घरपट्टी ही फोंडे नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचो मुखेल स्त्रोत जावन आसा. देखून ह्या करवाडीत एकदम वाड करचे परस टप्प्याटप्प्यान वाड केल्यार सगळ्या धंदेकारां खातीर बरें जातलें अशें मत नगरसेवक विलियम आगियर हांणी उक्तायलें. हाचेर परत एक फावट विचार विमर्श करपाचो आनी निर्णय बदलचो अशें सल्लो विलियमान ह्या वेळार नगरपालिकेक दिला. हाऊस टॅक्स हे म्युनिसिपालिटीचे इन्कमाचे म्हाका दिसता मुख्य स्त्रोत. म्हणजे हाऊस टॅक्स आसता, ट्रेड लायसन्स फी, सोपो टॅक्स, मागीर सॅनिटेशन फी, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फी, पण हातूंत मेन स्तोत्र म्हणटा तें हाऊस टॅक्स. आतां हाऊस टॅक्सान जी वाड जाल्या ताका काँग्रेस पार्टीचो विरोध म्हणजे ती इतकी भरमसाट एकदम जावंक जायनाशिल्ली. जशी 7ची 15 केली ती टप्प्याटप्प्यान जावंक जाय आसली. 2016-2017 ते म्हणटा की ऑडिटरांनी ऑब्जर्वेशन काडिल्लें की तुमचो टॅक्स हो कमी आसा. तेन्नाचे जे पॅनल आशिल्लें त्या पॅनलान हाजे कडेन दुर्लक्ष केलें. म्हणटकीर आतां जेन्ना टॅक्स वाडलो तेन्ना हो बर्डन एकदम आयिल्लो आसा. आतां जो 7चो 15 जालो हो एक 100% वाड जाली. तो पर्यंत ठीक आसा. म्हाका दिसता की 7चे 15 केले रेजिडेन्शियलाक. म्हाजें पर्सनल ओपिनियन की 7चो 15 ओके, पूण जो 20चो 100 जाला जो जवळपास 400% वाड जाली, म्हणजे चौपटीन वाड, 5 कोटीन म्हटल्यार आता 20चो 100 म्हणजे 5 कोटीन वाड जाली. ताजेर विचार जावचो, तो खंय तरी तुमी रिकॉल करून ताजेर डिस्कशन जावन तो कमी करचो. 20चो बाबा वाडयता जाल्यार तो 40 काय 50 हाजेर विचार जावन तो तितको कमी करचो. 100 म्हणटकीर एक कमर्शियल जे धंदे करता तांचेर हो बर्डन येवंक शकता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. तर रोखडोच गौरव तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो. हे बुलेटिन हांव सांजवी तुमचो निरोप घेताना आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.